शांतीच्या बाबा दियम कधी शांती शांतीच्या बाबा दियम कधी शांती दियम का जेसू जेसू दियम का जेसू जेसू Kalsan goran gavan valeu zambora Kalsan goran gavan valeu zambora Shanti kuvor sorvang hatta shanti toda Shanti kuvor sorvang hatta shanti toda Shanti jababa diyam kadi shanti Shanti jababa diyam kadi shanti diyam ka Jesu Jesu diyam ka Jesu Jesu Munis munshak solta rogot varum pauta Munis munshak solta rogot varum pauta Aplets rogot vigrant Jesu virod monta Aplets rogot vigrant Jesu virod monta Shanti jababa diyam kadi shanti Shanti jababa diyam kadi shanti diyam ka Jesu Jesu diyam ka Jesu Jesu बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वस्पद तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो प्रितीच्यानो आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूक आमचे कोश्ट भेटोवया मनशाच्या जिवितांत कोश्ट दूख अडचण्यो येतात पूण देवाचेर पातेतोल्यांक तांकां फुडो करूंक आनी तातूंतल्यान जिविताचो अर्थूय समजून घेवंक बळ मेळटा जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कोश्ट भोगतात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो ही कल्पना मनांत दवरून भावार्थान आनी बरवशान जिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया आणि आयज भयण भावानो खोलवेंची मिनीन जिदूची भक्ती भगवान फ्रांस शावियराक मान दिवंक हांगा जमता हांव तेन्ना खोलवेंकारांचेर आनी समेस्तांचेर मिसन वांटो घेतल्यांचेर भगवान फ्रांस शावियराची विणवणी आनी जिदूच्या काळजाची मिनीन जिदूच्या काळजाची उब आनी गोठाय मागुया आनी सगल्या पथकांची दूख धरून देखून कोनिश्टायांनी आमी केन्ना निराशे जावंक पावल्या देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसणे मागुया कालत्या काळजान म्हणुया हांव पथकी सोर प्रवेदा देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून वायट धरून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो ह्या बसत सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां अशे खातीर विनोदी करात म्हूण सौर प्रवेदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक Somia, somia, kaklut kun. Somia, somia, kaklut kun. Krista, Krista, kaklut kun. Krista, Krista, kaklut kun. Somia
Prattunya Bagian Francia Veracia Vinonen आमचे गरजो आमचे प्रश्न कनिष्ठायो बापाक उबारुया. सोर प्रभेदात देवा आमच्या बापा येदू क्रिस्ता आमच्या सुम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. सर्व तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हूण आमी जाणव. तो ताचे भेटेची बुजवण आमकां फावो जावच्याक कसले सशक्तायेक लागून आमकां पुरो जावंक दिवं नाका. हें आमी मागता आमच्या सुम्याचे पुता जेदू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्रतेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सोर करशात आनी म्हज्या सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नोकेत्रां कोणें केल्यात? एक फौज कशी तांकां मानता आनी दर एकाक आपल्या नांवान उलो कोत्ता तो तोच. ताची शक्ती कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बळ. कोणाकूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक तावना. म्हज्या हक्काची तो बेपरवा कोत्ता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा? अशें तुज्यान तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायला? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पर सासनाचो देव पृथ्वेच्यो शिमो ताणें घोडल्यात. तो थकोना, तो दमना. ताच्या गिन्यानाक थाव ना. थकलोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बळ नासतोल्यांक घोटाय. तरणे दादले थकून आनी दमून वचीत. तरणाटे गळगळून वचीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. घोणी पोरी तांकां पाकोटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण दमनात. चलतात पूण थकोनात. देवाचें उतर हें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्याक मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तोच सगळे तुजे ओकमान भुक्षिता. सगल्यांक वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायचो मुकूट घालता. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून पेटना. ताचें काळीज काकलुतीचो तेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora,
सोयसर वेस्पोराक सोय सोय. पळे आपले पोजेची सोडवण करूंक सोमी येता ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदो. Soyसर वेस्पोराक सोयसर वेस्पोराक सोयसर वेस्पोराक सोय सोय. Soyसर वेस्पोराक सोयसर वेस्पोराक सोयसर वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी खोस करतात आनी अजाच्या बारा खाल आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूक आमचे कोस्ट भेटोवया. ह्या विशयाचेर आदारून ल्हानसो नियाळ. एक बापूय आनी ताचो पूत आपल्याच घरा मुखार आसलेल्या भाटांत वेतात आनी भाटांत गेले उपरांत ते पळयतात म्हज्या हातान एक फातर आसा. असले जायते व्हड फातर त्या भाटांत आसले आनी बापूय चिंता, जरी तर असले व्हड फातर ह्या भाटांत आसात ते आमी काडले जाल्यार ते सुवातेर कसलेंय फळ दितलें रूख आमी रोवंक जाता. हाका लागून हो बापूय आपल्या पुताक सांगता, पुता, हे भाटांत आसात ते व्हड फातर आमी काडया. पूत खंय रोखडोच राजी जाता. ल्हान भुरगो खरो 13 वर्सांचो, पूण बापायच्या उतराक रोखडोच कान दिता आनी वचून फातर काडूंक लागता. घरा लागसावन कुदो, खोरें जावं पिकास घेवन येता आनी 13 वर्सांचो भुरगो आमी जाणाव कशे भाशेन फातर काडूंक लागतलो पळय तो. बापूय पळयता, पुताचेर नदर मारता. पूत हो फातर काडूंक व्हडलो कोश्टवता आनी असले कोश्ट ताचे पळयोवन बापूय आपल्या पुताक सांगता, पुता, सोर भोंवतणी कोण आसात तांकां तुवें विचारलां वो तांचो तुवें आदार मागला. तेन्ना पुताक उगडास येता. आपलो बापूय आपणाक पळयतालो, आपूण कोश्टवतालो हो फातर काडूंक, पूण आपणेन ह्या बापायचो आदार मागूंक ना. तेन्ना पूत म्हणटा, दाडा हो फातर काडूंक म्हाका आदार दी. तेन्ना दोगूय, पूत आनी बापूय दोगूय मेळून हो व्हडलो फातर भाटांत आसलेलो काडटात. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमच्याय जिवितान असलेच जायते फातर आसात, जे फातर आमच्या जिवितान जोडाय हाडटात, कोस हाडटात, आमच्या जिवीत नाका पुरो जायशें करतात. जावं आमच्या कुटुंबांत मरण, जावं कुटुंबांत काम ना जावन बेकारपण, वो जावं आमचीं भुरगीं आमकां आयकनात, पूण जायते असलेच कोश्ट आमच्या जिवितान हे फातर जावन येतात. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयची दोनूय वाचपां आमकां कोश्टांचेर कितें तरी सांगतात. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तका वयलें आमी पयलें वाचप वाचलां आनी थंय आमचो देव आमच्या सदांकाळ आमच्या आदाराक पावता. आमच्या कोश्टा दुखान तोच वांटो घेता. हाका लागून थकलोल्यांक तो शक्ती दिता, बोळ नासलेल्यांक घोटाय तो दिता. तोरणे भुरगे हांकां लेगून जेन्ना ते आपल्या जिवितान कोश्टवतात
ते लागून तांची शक्ती ना जायत, पूण आमच्या देवाची शक्ती केन्नाच ना जावची ना. आमचो देव तांच्या आदाराक पावता म्हणून पयलें वाचप आमकां सांगता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमी पळयता, सगळीं तुमी कोस्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी यात, आनी हांव तुमचें कोस्टूक ल्हव करतलो, हळू करतलो म्हणून जेजू आमकां उगडास करता. आमच्या जिवितांत जायते कोस्ट त्रास आसातूच. आमच्या कुटुंबांतूच कितलीशींच कोस्ट त्रास, जावं बेकारपण आसा, जावं आमी पिडेंत सांपडटा, जावं घडये आमी खुशाल आसा जाल्यार आमची शेजार सामारी आमकां त्रास करतात. असले जायते कोस त्रास आमच्या जिवितान येतातूच. आनी असल्या वेळार कोण आमकां आदार करतलो काय? आमच्या जेजूचेर आमी नदर मारुया. जेजू आमकां दर दिसा आमच्या कोश्टा दुखांत वांटो घेता. जशे बरी सिरेंचो सिमांव जेजूच्या आदाराक पावलो, तेच भाशेन आमचेय खुरीस व्हरूंक जेजूच आमकां दर दिसा बळ दिता. वेरोनिकान मुखामोळ पुसलें, आमच्याय दुखांत तोच जेजू आमकां आदार दिता, बुजवण दर दिसा दिता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारुया. कितलें कोश्टी जिवीत ताचें जालें, तरी पूण बळान ल्हानविकायेन फुडो करता. प्रितीच्या बाबा भणानो, आयज ह्या नोवेनांत अदीक करून ह्या मिसा भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराची रेलिगेची दाखवण चालू आसतना आमच्या जिवितांत असल्या सातांचेर आमी नदर मारूंक गरज. इतल्या कोश्टा त्रासान लेगून फुडो ताणें केलो. जेजूचोच आधार घेवन एक आवय आसा, आपल्या तेगा भुरग्यांक कोस त्रास काडून वयर काडटा आनी आपल्या जिवितान ती म्हणटा, फादर इतले कोस त्रास तेगा भुरग्यांकूय वयर काडूंक, पूण दर दिसा आपूण मिसा भेटेंत वेता आसतना तोच जेजू आमकां आनी आपणाक गोठाय आनी बळ दिता. आमचो दुखां पुसतलो जेजू, आमच्या कोश्टा त्रासान वांटो घेतलो जेजू, आमचें ओजें हळू करतलो जेजू. थोड्या वेळान ह्या आल्ताराचेर येतलो. ताका आमचे कोस त्रास भेटोवया, ताका आमचें दूख भेटोवया आनी आमचे कोस त्रास ताणेंच हळू करूंक ह्या मिसा भेटेंत ताचोच आदार मागुया. सगळे आमी उबे रावन भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे आमचे गोंय साहेबाचे मजतीन जेजूच्या नांवान आमची प्रार्थना आमचे कोनिश्टाय दूख बापाक बारुया. आमच्या ओत्मीक गोवल्यांनी जिविताच्या सगळ्या गोडितांनी आपले जिवीत देवाच्या हातांत समर्पूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या जिवितान कोश दूख येता तेन्ना भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचो भावार्थ आनी बोरवासो आमी जेजूचेर दवरूंक देवा लागीं मागुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी जेजूक सगळे सुवातेर उर्बेन आनी काळजीदारपणान पोरगोटूंक देवा लागीं मागुया. ह्या संवसारांत येवन जेजून कोश्टा दुखांक मोळ आनी मजुरी आसा म्हूण दाखयलें. आमी आमचे कोश दूख भावार्थान स्विकारूंक देवा लागीं मागुया. सर्वेस्परा देवा मोगाळ बापा, आमची कालती मागणी आयकून घे.
आमचे गोंय साहेबाचे विनवणेन तो आशिर्वाद आमचे सदांच देव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर प्रवेदा देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक खारी मोहिमेक आमच्या अनेक पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. जगनीट पदवेन सुरुणीचे वाटेन आमकां चलय तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर प्रवेदारान सासनाच्या देवा सर्वकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें पुर्वेलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासनतरावणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दी धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें वाचयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देवनाथां देव दिता बरोबर सोनीच्या सर्व दोलबाना सांगाती जे महिमेचें किट्टन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avaltato kutta porgotuja. Sogea Gesù, ami odotata. Ani calcit le pietà. Ti crepavi, tu voi povali sun. Ami tu moron porgota. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुण्या रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमेशीर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बाबा, फिलिप नेरी आनी सिमेव आमच्या गुवळी बापांक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत हे आमच्या बाबाबणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची उदीक करून आमच्या कुलवेच्या बाबाबणाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Theo Jesu वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर परवेदार बाप्पा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. पुनन भवनो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी आमकां दोतोन शिकयली आनी ताणें आमचे खातीर जायते विनवणी बापाक केली आनी आतां पासून करीत आसा. ताचे बरोबर जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक आमी करून सदांच बापाचो आशिर्वाद आमचेर आसूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें राज्य तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी आमचो दिसपट्टो गिरात आनी आमी आमची चुकलेल्या भोगचिता आनी आमकां धाडलें सर्वेस्परा सुरवायतांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्थाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुणारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटेन सौर पथकांतली सुटोय आनी सौर अकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्तात म्हणजे धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
म्हणजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल म्हणजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ दोज येणारा दोतोलयताय सासनाच्या सासनांक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक मोगान आमी शांती दिवया संसाराचे पाप कातोले आमची काकलूत कोर देवाची शिरी संसाराचे पाप कातोले आमची काकलूत कोर देवाची शिरी संसाराचे देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळी शेवणांक आपयल्यान ती सुभागी मी म्हजे भितर येवचें कातोलीक धर्मामध्ये बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणेच कुमन्याव घेवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
Jésus, tuye, od modu kagiu rauda, ye vegi tuye, od modu kagiu rauda. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगलीं उबी रावया. प्रार्थूया. कोनवळ्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बळान फातकांतले आमी सुटों. जेजूच्या दोलमाचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. आयज मिसाची भेट समोर उबलोल्या पाद्र सिंप्लिसियानो फेर्नांडीस ताका आनी कोलवाच्या फिरगोसकारांक आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोंगोडाक आमी दिनवासतांव. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 12:15 कोंकणी भाशेन मीस आसतलें. तशेंच आयज 3:30 मीस समोर उपतात पेट्रियाकल ट्रायब्युनल. डिसेंबराचे 13 मद्रास मल्यापूरचो आर्चबिस्प बोमानेस जॉर्ज एंटनी सामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. ऑन द 13th December, Most Reverend George Anthony Sami, the Archbishop of Madras and Malyapur, will preside over the 12:15 Mass in English. डिसेंबराचे 14 दनपारां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. On the 14th December, there will be Mass in Tamil at 12:15 p.m. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसार वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत तावन तुमी ते घेवंक येतात 20 रुपयांत. सगलीं उबी रावया. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर परवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे आशीर्वादान विनोणेन देवाच्या मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटांव. आमेन.
सांगाल सायबा देसार गोंयच्या सांबाळून आमकां जोपान तुज्या